शिमेवेल्या चेक नाक्याचेर खंय पुलीस बिफाचे डॉक्युमेंट तपासतले आनी कायदेशीर हाडिल्ल्या बिफाकडेन कोणाकूच मेतेर जावंक मेळचे ना। मेतेर जाल्यार तांचेर कारवाय जातली म्हूण मुख्यमंत्र्यान मिडियाक जाप दिल्या। लोकांक बिफाचो सप्लाय चालूच उरतलो हाची खबरदारी सरकारान घेवची म्हूण टीसीपी मंत्री गोवा फॉरवर्डाचो विजय उलयला। डॉक्युमेंट आनी बिलां सारकी आसत जाल्यार बीफ आयात खंय कोणूच आडावंक शकना। I have told police that they have to go by law. The legal provision says that if there are documents, there are proper billing, you cannot stop anyone from importing. Issue is over. So, ते हांव करपी न्हय, ते पुलिसीन चेक करूंक जाय बॉर्डरीचेर. If everything is proper, हांव very clear सांगता न्हय, if everything is proper, no one should be permitted to interfere. The issue is over. I will see that if anyone interferes in a legally imported item, I will ensure that he is punished and he cannot interfere. बीफ सप्लाय सारके जातले हाची खबरदारी सरकारान घेवची म्हूण विजय उलयला। Our voters consume beef, so beef is part of their staple diet. Now, supply खंयच्यान येता, कोण करता हें करता तें लोकांक पडून ना, लोकांक जाय ती सप्लाय जर येना आनी स्टेपल डायटातून सप्लाय जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता सरकार हॅज टू थिंक हाव इट इज गोइंग टू सप्लाय दॅट थिंग तें लिगल ना आनी तें हाडला तें इरेग्युलर कर्नाटकान इलेक्शन आहा दीज आर एक्सक्युजीस। बुधवारा मार्केटांनी कांय प्रमाणात बीफ पावले। ब्रेस्तारच्यान खंय नित्या भशेन सप्लाय जातलो। आज मास सकाळी 7 येयले आमगेले कायद्या प्रमाणे सरान सीएम सरान सांगला की कायद्या प्रमाणे हाडा तुम्ही मास तुमगेले शॉपा स्टार्ट करप ना। आमी आज सकाळी 7 मास हाडला कायद्या प्रमाणे आनी आतां आमगे शॉप चालू आहा आनी फाल्यांच्यान सगळे गोंयान मास आसतले। प्रॉब्लेम सारके सरान सीएम सरान आमगे बाब टीसीपी मिनिस्टर विजय सरान सगळे सॉल्व केलो आहा। गोंयान मासाची कांय प्रॉब्लेम जावचो ना आनी कायद्या प्रमाणे मास सगळ्यांक बरे भाशेन हायजेनीक मास मेळटले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कर्नाटकांतल्यान येता त्या बिफाच्या स्लॉटर हाऊसाचे कायदेशीर डॉक्युमेंट दाखयात ना जाल्यार विरोधाक तयार रावात म्हूण सरकाराक गोरक्षक एक्टिव्हिस्टांची शिटकावणी। ही काय एक्टिव्हिस्टांची दादागिरी। कर्नाटकांत कितें बेकायदेशीर चल्ला ताचेर गोंयचो मुख्यमंत्री कितें करपाक शकता काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आर्ग्युमेंट। प्रुडंटाच्या डिबेटीन बीफ ट्रेडर आनी मीट कॉम्प्लेक्स वाल्यांनी आपुनूय दाणी मारली। की तुम्ही रस्त्यावर गाडी आडायता तुम्ही सगळे दिस इज अ पुलिस वर्क व्हाय वी शुड गो देयर आम्ही सगळे केले नाव वी विल नॉट गो देयर ऑन द रोड बिकॉज वी विल फायट इन अदर वे बिकॉज कितें आसा आम्ही ऑल द टाइम सगळे सांगले नाव देर आर सर्टन डायरेक्शन्स कोर्ट डायरेक्शन दे हॅव टू फुलफिल इट if they are not working then we'll go in the court and make them to force them to implement the law. Police asa they are inefficient how to gangta. So it is on the government because all ministers and all including CM he is supporting them. आता इतले इश्यूज आसा गोयचे पण ओय आयला दिल्लीच्यान आनी बिफाचेर हे शॉर्टेज आय विल अरे लीगल कितें आसा ते दी न्ही ते इट इज युअर ड्युटी। सीएमाचो स्टेटमेंट इज व्हेरी क्लियर की जे कायदेशीर रित्या करतात तांकां सरकार प्रोटेक्ट करतलो म्हणून कायदेशीर आमकां मीट कॉम्प्लेक्स जसो आसा न्ही तसो बेळगांवचो स्लॉटर हाऊस दाखयचो न्ही सीएमान खंयच्यान हाडटा आनी इट इज अप्रूव्ड बाय द गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट और स्टेट गव्हर्नमेंट आनी तो थंयच्यान हे हाडटा आनी इट इज गुड फॉर कन्झम्पशन। हाउ वुड यू रिएक्ट? See, he is asking for the Goa's chief minister to rectify something in another state. This is absolutely illogical. One minute. Why? No, because how he is going to control the other state? No. The question is simple. Today, so many states, India is the third largest beef exporter. You are exporting beef from here and the people of Goa cannot give beef, which is almost a staple food, and you are trying to block that. कोण खाता पळय ताका आमी आडू शकना आनी इट इज नॉट आवर ड्युटी इच इज प्रत्येकाची विश आसा पण तुम्ही अवेलेबिलिटी ब्लॉक करपा पळय ना आमचे विषय आसा गो गाय एंड गाय जे आसा आमची तेजेर आमी वी विल टेक ऑलवेज बिकॉज फॉर दॅट कॉज ओनली वी आर फायटिंग बाकी रेस्ट एनिमल्स आर देयर। Try to tell you illegalities are happening. So they should just happen? No, they should not happen. But you cannot take law into your hand. Who is taking? We are not taking. As I told you, somebody is slapping somebody. We are telling police to implement the law. You are putting pressure on police. Why we should? Because that is the reason the abattoir has come to putting pressure on police. Yeah. To implement the law is a bad thing. No, not to implement the law.
to circumvent the law and stop this. If the health certificate is there, who are you? No, who is giving health certificate? You are checking. We have checked. No health certificate, no food safety. तुका सांगो आम्ही जे 2010 रेड केली मॉलांसून येतना किडे पडलेले मासाक असा वी हॅव द फोटो लोक खाता खावनी आता तो म्हणटा खावनी पण लोकांनी सुद्धा पोवंक जाय दे हॅव टू टेक व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हॉट इज सेइंग आम्ही रेड मारली ओके म्हाका लास्ट नो आम्ही धर्म लायना हे लोकूच सांगतात आम्ही केन्नाच तुमची अपेक्षा किती आता आमकां इतलेच तो लिगल स्लॉटर हाऊसांतल्यान सरकारान that he should say the government should take care of legal beef coming into Goa. See, he's asking, where the abattoir in Karnataka, what's the problem? थिएम आडेलान मंगळारा सांजे कंपनीच्या पॅसेंजर बसीक उजो लागलो. सगळे बसीन पेट घेतलो. बस लासून काबार शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला आसुये म्हूण दुबाव. वेळ बरो म्हूण कोणाक काय चालले ना. पॅसेंजर बऱ्यान साल्वार. तांकां ताकतिकेन भायर काडले. एकल्याची मोटर बायक मात बसीच्या उज्यान काबार जाली. फायर ब्रिगेडीन उजो आटोपा हाडलो. आणि बस खंय वयताली तुमची बस बिचेलो वता म्हापशासून बिचेलो तुका काय खबर जाली की थंय उजो लागलो तुमकां केन्ना खबर जाली धुंवर येयलो न्हू काय कॅबिनान तुजे कॅबिनान धुंवर येयलो तेन्ना हांवें बॉनेट उगडली जाल्यार उजो पेट्टा म्हणजे हांवें 2 बाटल्यो वतल्यो थंड उठलो पालो ना आलो फूल लागलो न्हू पालो ना आलो कित्याक लागून लागला आसतलो उजो कितें वायर शॉर्ट जाल्यार लागता न्हू कितें पेट जालें कितें खंय कितें जाल्यार लागलो तो आम्ही संस्थेच्या फायर फायटिंग सुरू केली आणि विथीन 10 मिनिट्सान आम्ही जें कंट्रोल केलं आणि मागीर हाफ एन अवरान आम्ही फूल फायर एक्सटिंग्विशन ती जी बाबा गाडी आसली तो उजो पालयतालो हांव लक्ष म्हाका दिसलो की गाडी कोणा उजो पेट्टा तो म्हणून हांव सायडीक म्हाजी फुडें दवरली गाडी म्हाजी मोटरसायकल आनी हांव माती घेवन पालोवपाक गेलो जाल्यार ही गाडी स्टार्ट जावन म्हाकाच घेवन मागीर गाडयेक हात घातले गाडी म्हटलें सायडीक म्हाका आनी गाडयेक दोगांक घेवन चलता हांव कसो हांव सायडीक असो कोना म्हाका गाडी धुकलून गेलो म्हाका ती गाडी भायर काडपाकूच जाय ही गाडी काडपाक लागून हांव ते गाडये पोंदा पडलो गाडी थंयच सोडली आनी हांव भायर सरलो कुशीक सरलो म्हणजे म्हाजो जीव म्हाका जाय न्हू ती गाडी पडो पाडली. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.